नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। म्हापशा गिरी 16 वर्सांच्या चलयेचेर ऍसिड हल्लो। निदिल्ले कडेन जनेलांतल्यान मारले ऍसिड। दोगांक अटक। शेजाराच्या घराच्या पाय वाटेवेल्यान केस्तावांतल्यान हल्लो। मनीसपणाच्या नजरेन माफी दिवन भुरग्यांचो रिझल्ट डिक्लेअर करचो। धेंपे कॉलेज बरयतली गोय युनिव्हर्सिटीक प्रायमा फेसी दिसता घडणुकेक कॉलेज जबाबदार। हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम फेल। हेल्थ मिनिस्टराक विश्वजिताची चॅलेंज। बीजेपी म्हणटा टिका करतल्यांनी सारको अभ्यास करचो, नाजाल्यार ट्युशन दितात। केप्यां पेडा मळार 28 बेकायदेशीर घरां मोडपाच्यो नोटीशी। घरांक लायटीची नळांची बिलां आधार कार्ड डॉक्युमेंट ना। घरां बेकायदेशीर, मात साल्वार करपाची मागणी। आनी स्पोर्ट्सांत जीएसींतल्यान करप्शनाक लागून गोंयचे प्लेयर वयर सरनात, म्हणटात आदले क्रिकेटर। लायफ मेंबर क्लब खवळ्ळे। खबर विस्तारान। म्हापशां गिरी चलयेचेर ऍसिड हल्लो केलो। 16 वर्सांची चली जखमी जाला। बुधवारा फांतोडेर ताचेर खंय निदिल्ले कडेन जनेलांतल्यान कोणे तरी ऍसिड उडयले। चलये बरोबर ताच्या आजयेकूय मातसो मार लागला। दोगां म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आसात। चलयेचो बापूय म्हणटा कर्म शेजाऱ्याचे आसुये। पुलिसांनी सांज मेरेन दोगांक उखल्ले। घराच्या पाय वाटेंतल्यान केस्तावांतल्यान हे कर्म केला। बुधवारा फांतोडेर ही गजाल घडली। 16 वर्साचे चली ताच्या आज्ये बरोबर भायर हॉलांत न्हिदिल्ले। लायट गेल्या म्हूण ताणें जनेल उक्ते दवरिल्ले। एका अनवळखी मनशान खंय तांचेर न्हिदिल्ले कडेन जल्लांतल्यान ऍसिड उडयले। चलयेच्या तोंडाक जखमो जाल्यात, दोळे मात साल्वार। चलयेचेर उडयल्ले ऍसिड ताच्या आज्येकूय मातशें लागला। तांकां म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत घाल्यात। सकाळी पावणे संक सुमार बोवाळ जालो। आपल्याक जळटा ते उठले कितें जालें म्हणून उठले आनी भितर काय बाथरुमान गेले आनी उदक मारलें। तेका कितें तांबडे कितें आसलें म्हणून सांगो ते म्हणजे हांव उठली, म्हाकाय जळपाक लागलें। म्हणजे तशेंच आमी उठले आनी गाडयेन घेतलें तेका हॉस्पिटलांत हाडलें मागीर। हय, हांव तेज्या कुशीक न्हिदिल्ली। आज सकाळी पावणे संक ना आमकां काय पळोवंक कांयच मेळूंक ना। जनेल उगडून भायल्यान मारला तेणें, भितर येवना। धुवेचे हाल पळोवन बापूय कासावीस जाला। शेजारच्या चल्यान खंय तांकां धमकी दिल्ली। एक वेळ ताणेच हे कर्म केला आसुये म्हूण ताका दुबाव। सगळे न्हिदले की भायर न्हिदलेले। ते कोण दार आनी 5:30 सुमार कोणी तरी कितें ओतलेले ते जळटा म्हणून येयले, भितर येयले आनी तोंड धुलें तेणी। तोंड धुलें आनी भितर आमच्या बेडरूमान येयले। कितें पप्पा कितें जाता म्हणून आमी ते पळोवन चॅक केलें। सगळें तोंड तेजें धवे जाले म्हणून समथींग गाडयेन घातले आनी तेका आजिलोन हाडले आनी सगळे ओपीडीन हें केलें। मागीर तेंच्यांनी मागीर पुलीस हें करून पुलिसांक बी आपयलें। हय, कंप्लेन आमी केली ती शेजाऱ्याची रामा गांवांत। तेंच्यांनी केला कितें तें सांगूचें करना। ते चेड्यान धमकी दिल्ली कितें तुमकां दाखयना आनी ते नातवान थंयचो आमदार दिलीप परुळेकर हॉस्पिटलांत खबरेक पावलो। मेवळ्या त्या प्रमाणे दोनूय चली भुरगीं आनी तेजी आजी दोगांय न्हिदलेली आनी सादारणशी म्हाका दिसता हो इन्सिडंट जावच्या पयलीं 2 फावटी कितें तरी तेंच्यांनी कोण तरी पळय एक्यूज आसा पळय तांच्यांनी लायट उडयली आनी लायट उडयल्या नंतर तांच्यांनी वारो येवपा खातीर ते जनेल उगडलें आनी जनेल उगडल्या नंतर ते कोण जे एक्यूज आसा तेंच्यांनी ते ऍसिड उडयल्लें आसा आनी ते चली भुरग्याच्या कपड्याचेर, तोंडाचेर आनी तेज्या बेडाचेर पडलें। ताच्या कुशीक साला तेजी आजी न्हिदलेली, तिकाय थोडेंशें सायडीक बी लागलेलें आसा। म्हणटकूच ऍसिड हें लागल्या नंतर ते जळपाक लागले तेन्ना ते उठले पळय तेन्ना कर्नाय मारपाक लागले। त्या नंतर म्हाका दिसता
तोंड बी दिल्या नंतर पुलीस कंप्लेन जाल्ली आसा. पुलिसांनी एकटें कोण ते संशयास्पद तेच्या बापायन बी स्टेटमेंट केल्लो आसा, दिल्ले आसा. हांवें पुलिसांक सांगलेलें आसा की खंयसरूच हयगय जावं उपकारना. जे कोण एक्यूज आसा, कल्प्रीट आहा, तांकां बेगींतल्या बेगीन धरून शिक्षा जावपाक जाय. म्हापशेच्या पोलिसांनी दोग दुबावीत सनीत देसाय आणि वसंत गावसाक अटक केल्या. तांची सध्या चौकशी चल्ल्या. पाय वाटेक लागून झगडी अशें सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. मनीसपणाचे नजरेन माफ करून भुरग्यांचो रिजल्ट डिक्लेअर करचो म्हूण धेंपे कॉलेज गोवा युनिव्हर्सिटीक परत बरोवपाचें आसा. घडल्या त्या गजालीचेर बारीकसाणीन नजर मारल्यार भुरग्यांचे चुकी परस कॉलेज चड जबाबदार कशी दिसता. सध्या भुरग्यांचो फुडार चान्सलर राज्यपाल मृदुला सिन्हाच्या हातात आसा. पळयात रिपोर्ट. दीस वता तसो धेंपो कॉलेजीचो विशय तापता. सुत्राकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण चेअरमॅन श्रीनिवास धेंप्यान बुधवारा प्रिन्सिपल यास्मीन मोदासिरा बरोबर मिटींग घेतली. परत एक फावट युनिव्हर्सिटीक बरोवन मनीसपणाचे नजरेन माफी दिवन भुरग्यांचो रिजल्ट डिक्लेअर करचो म्हूण मागपाचें कॉलेजीन थारायलां. आतां मातसो केशीचो इतिहास पळोवया. 75% अटेंडन्स जावंक नाशिल्ल्या भुरग्यांक रेमेडियल क्लासी घेवन कॉलेज तांची अटेंडन्स पुराय करता. ते करून कॉलेजीन स्वता सप्लिमेंटरी परीक्षा घेवन रिजल्ट तयार केलो. मात त्या निर्णयाक गोवा युनिव्हर्सिटीन मान्यताय दिना म्हूण सांगलें. त्या वेळार कॉलेजीन भुरग्यांक ही मेसेज धाडली. परिस्थितीचेर आनी कांयच उपाय ना. ताका लागून त्या भुरग्यांनी दिल्ली परीक्षा रद्द केल्ल्यान त्या भुरग्यांनी रिएडमिशन घेवचें. त्या मेसेजी उपरांत सप्लिमेंटरी दिल्ले भुरगे चाळवले. अटेंडन्स पुराय जावंक नाशिल्ले 108 भुरगे आशिल्ले. तातूंतले रेमेडियल क्लासी घेवन फक्त 49 भुरगे आपली अटेंडन्स 75% मेरेन व्हरपाक शकले आनी तेच विद्यार्थी त्रासांत पडल्यात. ज्या विद्यार्थ्यांनी 75% अटेंडन्स पुराय केली ना ते ह्या आंदोलनात ना. आतां ही चीट पळयात. धेंपे कॉलेजीची प्रिन्सिपल यास्मीन मोदासिरान गोंय विद्यापीठाच्या रेजिस्ट्राराक बरयल्यात. तातूंत ती म्हणटा, सप्टेंबर 2015 नेकाच्या कामात शिक्षक आडकून उरिल्ल्यान सिलेबसांत सांगल्या तितल्यो क्लासी घेवंक जमल्यो ना. त्या खातीर एक फावट माफी दिवची. हाचोच अर्थ भुरग्यांची चूक ना, चुकल्या ती कॉलेज. प्रिन्सिपल यास्मीन मोदासीर 2 वर्सां फाटीं 62 वर्सांचेर रिटायर जावपाची. फाटलीं 2 वर्सां ती एक्सटेन्शनां घेवन प्रिन्सिपल म्हूण बसून आसा. युनिव्हर्सिटीच्या कायद्या प्रमाण 62 वर्सांचेर प्रोफेसर वा प्रिन्सिपलान रिटायर जावपाचें आसता. त्या उपरांत तांकां एक्सटेन्शन दिवपाची कसलीच तरतूद युनिव्हर्सिटीच्या कायद्यांत ना. कायद्यान घालून दिल्या त्या वया परस चड वर्सां ह्या पोस्टार रावन पसून असली चूक जाल्या. ह्या सगळ्या कोफुसांवांत भुरग्यांचें वर्स फुकट वचपाचे वाटेर आसा. मात ABVP धेंपेच्या ह्या भुरग्यांच्या प्रश्ना कडल्यान 4 हात पयस रावल्या. इतले कमी हजेरी आशिल्ल्या भुरग्यांक तेंको दिवप बरोबर न्ही. राजकीय पार्टी ह्या आंदोलनांत एक्टीव जाल्ल्यान ABVPन खंय आंग काडलां. जी सायड चड एथिकल आसा त्या बाजू बद्दल आमी ऑब्वियसली आसतले. जेन्ना एक्चुअल स्टुडंटांच्या विशया बद्दल खरोच प्रसंग येतलो तेन्ना आमी निश्चित स्टुडंटां वांगडा आसतले. तातूंत कांय दुबाव ना. 75% अटेंडन्स दवरपाक जर आमी इतले वर्स दवरले जर बाकीच्यांक दवरपाक हरकत. आनी मेजॉरिटी स्टुडंट्स जर तुमी पळयले गोंयांत मेजॉरिटी स्टुडंट्स दवरतात 75%. नाल्यार सगळेच फेल जावपाचे आनी कोणाक एक्झाम दिवपाक मेळपाक नाशिल्ली. अनलेस इट इज अ मेडिकल कंपल्शन एंड ऑल इट इज डेफिनेटली एक्सेप्शनल. नो रायट नाव वी आर नॉट स्टँडिंग विथ देम or anybody with that. You see, the main reason is that now there are political parties involved in that. Okay, so the political parties, when they are involved, I don't think so we would like to get into that mud right now. If somebody really has 10%, 15%, I don't think I would or our organization would support that. I think there are whenever there are political parties involved into student campuses, I think it is absolutely uncalled for, unwarranted, and if they have any right sense they should back off right now from the campuses. Any political party for that matter. सध्या हो प्रश्न चान्सलर राज्यपाल मृदुला सिन्हाकडे आसा. ती कितें निकाल दिता ताचेर ह्या 49 विद्यार्थ्यांचो फुडार. युनिव्हर्सिटीचो VC म्हणटा आपूण कायदो मोडचो ना. कोर्टात वचात ना जाल्यार चान्सलराकडे वचून कितें ते करात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी शिरीश कुंकळकार. मान्सून केरळाच्या दर्यादेगेर पावलो. फाटल्या 5 वर्सांचो रिकॉर्ड पळयत जाल्यार हे फावट सप्तकभर पावस उसरा केरळात पावला. बुधवारा मात गोंयांत मान्सून पूर्व पावसान आपली हजेरी लायली. मात ह्या पावसात राजधानी पणजी वर्सा भशेन बुडली. स्मार्ट सिटी जावपाची सपनां पळोवपी पणजेची ही दशा. म्हापशाय पावसान लोकांची धानल केली. थंयूय बुट्टी येवन लोकांचे हाल जाले.
घेऊया एक विराम.